कोंकणी भास गोंयकारांचेर फोर्सान लादल्या, गोंयकारांच्या स्वखुशेंती राजभास जावंक ना असो आरोप शिवसेनेचो मुखेली रमेश नायकान केला। मराठीक राजभाषा दर्जो दिवपाची मागणी करत मराठी राजभाषा आंदोलनाचे वावुरपी शुक्रारा 6 डिसेंबराक म्हापशां लाक्षणीक उपासाक बसतले। सरकारान मागणी मान्य केली ना जाल्यार गोंय बंद करतले अशी शिटकावणी आंदोलकांनी दिल्या। कोकणी भाषा ही लोकशाही पद्धतीने झालेली नाही, तर ती गोमंतकावर लादलेली भाषा आहे आणि म्हणूनच गोमंतकात सुना प्रांत नंतर एकही कोकणी पेपर दैनिक येऊ शकला नाही। हे दुर्दैव कोकणीचं आहे। मराठी राज्यभाषा व्हावी हे एकमेव आमची मागणी आहे। याच्या पलीकडे कुठची मागणी नाही आणि याला कुठचाही राजकीय रंग नाही। भारतीय जनता पक्षाचं ह्या ठिकाणी एक मेळावा झाला होता। त्या मेळाव्यात त्यांनी बहुमतानं मराठी राज्यभाषा करणार असा ठराव पास केला होता। त्यामुळे सरकारकडे आमची एकच मागणी आहे की तुम्ही आमची मराठी राज्यभाषा करा। आम्हाला राज्यभाषेचा दर्जा नको आहे, आम्हाला राज्यभाषा हवी आहे, ही आमची मागणी आहे। संपूर्ण गोवा पेटवणार आणि ह्याच्यात मग सरकार जर सत्तेवरून खेचावं लागलं तर मराठीची ताकद सरकारला खेचणार। मराठी राजभाषा झालीच पाहिजे। मराठी भाषा ही बहुजन समाजाची भाषा आहे। मराठी भाषा ही ह्या मातीची भाषा आहे आणि मराठी भाषेचा हा हक्क मागण्यासाठी 6 तारीखला येत्या शुक्रवारी आम्ही 1 दिवसाचं लाक्षणिक उपोषण इथं आयोजित केलेलं आहे आणि सगळ्यांना आम्ही निवेदन देणार आहोत की ह्या आमच्या लढ्याला तुम्ही मोठ्या संख्येने आम्हाला पाठिंबा द्या आणि मोठ्या संख्येने हजर राहा। कोंकणी नदीच्या वेव्हाराचेर नजर दवरूंक सरकार अध्यादेश काडून खासा अधिकारी नेमतलो। कोंकणी नदीचो आदेश भायर मारपाचो ताका अधिकार आसतलो। मालमत्ते विशीं घोटाळ्याची चवकशी करूंक क्रायम ब्रांचीच्या इकॉनॉमिक सेलांत सरकारान खासा अधिकारी नेमपाचो निर्णय घेतला। मंत्रिमंडळ बसके उपरांत मुख्यमंत्री मिडिया कडेन उलयतालो। फोंडेच्या जिल्लो हॉस्पिटलांतले 416 पोस्ट रद्द केल्यात, 146 दवरल्यात। PWDच्या 1399 कंत्राटी कामगारांक सरकारान तात्पुरते कर्मचाऱ्यांचो दर्जो दिला। तातूंत भितर 279 सर्वंट, आया, दाया, वॉर्ड बॉय, वॉर्ड गर्ल हे पोस्ट आशिल्ले ते 279 भितरले ते पोस्ट। 10 पोस्ट भितर ड्रायव्हराच्या these are abolished। 12 LDC, so UDC, passers, ward sisters. We have retained 45 ward sisters, we have retained 40 servants, we have retained the rest is total 146 retained. 416 abolished out of this. Cabinet has approved to grant temporary status to 1,399 members of PWD Labour Supply Society workers who have completed 8 years of service as on 1/4/2013 as per the pay band and grade pay applicable to similar workers in PWD. दुसरे बेनिफिट मेळटले आणि प्रोटेक्शन ना सध्या टेम्पररी स्टेटस सोसायटीनूच दिला विथ सॅलरी। टेम्पररी स्टेटस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ रेग्युलरायझेशन। पावर नाशिल्ली ज्या कम्युनिटीनी अशो भानगडी येता पळय त्या कम्युनिटीनी वी कॅन अपॉइंट अ स्पेशल ऑफिसर who may be a chartered accountant, who may be a government retired officer with some integrity, who will go through all these things and he will have powers to override the decisions or stall the decision of the community. Managing committee? No, managing committee will exist. We are not interfering with the normal committee, normal functioning. पण कितें ते करता आसतना इन्वेस्टमेंट करता आसतना कोणाकूय अलॉटमेंट करता आसतना ह्या स्पेशल ऑफिसराक ती पावर आसतली। ते ऑर्डिनन्स इज बीइंग ड्राफ्टेड, that ordinance will be issued. We are considering to appoint special investigating officer for that purpose to fast track it. That is a very difficult economic offense of property. खूप गजाली टॅली करच्यो पडटा, त्यामुळे त्याच गजाली खातीर एक नॉर्मल ऑफिसराक ते करपाक येतलें अशें ना। त्यामुळे येणाऱ्या आठवड्यात त्या हाजेर मॅटराचेर इकॉनॉमिक सेल किंवा क्रायम ब्रँचा कडेन स्पेसिफीक ऑफिसर अपॉइंट करून ती केस आमी क्रॅक करून घेतले। शिरोड्या गंगानगरांत एका घराक बुधवारा राती उजो लागलो।
घडणुकेत भांगराच्यो वस्ती आनी सामान जळून काबार जालें. घरकार संतोष नायक म्हणटा 40 ते 50 लाखांचें लुकसाण जालां. उजो लागलो तेन्ना घरांत कोणूच नाशिल्लो. शॉर्ट सर्किटाक लागून उजो लागलो म्हणपाचो दुबाव घरकार संतोष नायक उक्तायता. उज्यान टीव्ही, फ्रीज आनी हेर सामान जळून गोबर जालें. तशेंच सणा उत्सवा खातीर घरांत भांगराच्यो वस्ती हाडून दवरिल्ल्यो त्योय गेल्यो अशें घरकार सांगता. तेन्ना हांव घरान नाशिल्लें, कोण नाशिल्लें आमी. इन्सिडंट कसो जाता म्हाका कांय खबर ना. कोण कसो उजो लागलो तो म्हाका कांय खबर ना. आनी उजो हांगसरल्यान भितर लागलो हांगसर खाटी लागलो पयलीं, हांगसरल्यान स्टार्ट जालो तो उजो. आनीक कंप्लीट सगळी आरमारी 6 आरमारी सुमार कंप्लीट लासून सगळी गेली सगळी. आनीक तेजे गोल्ड आयले 30 लाखा सुमार गोल्ड आयले. 30 लाखा गोल्ड कांयच ना. मातशें सादें कितें मेळ्ळे कडेन सगळें काबार सगळें आसलें. 30 लाख आनी प्लस टोटल 50 लॅक्स म्हाका दिसता सगळें मेळून 50. कपडे गेले सद्या आमकां कपडे सुद्दां ना. हे आतां घालतात तेच कपडे आमचे. मागीर आमी भितर सगळ्यांक परत सामूशें हें करतलो. सामू तिणें पळयलो उजो पेटलो गो हय मागीर उजो पेटलो मागीर म्हागे बाजारान उदक हाडलें, केळी उदक हाडलें, तिणें उदक हाडलें, तें उदक हाडलें नळ बंद. हांव घरा कडेन आशिल्लो तेंच्यान वास येयलो मातसो. वास येतकच मागीर हांव भायर सरलो. भायर आनी एक बायल म्हणपाक घरा उजो लागला म्हणटा मागीर गांवांत गेलो पयल्यार तेंच्यान कडेन हें आशिल्लो धुंवर येवपाक लागलो. बेगीन गाडी कुशीन काडली आमी. गाडी कुशीन उदक मागीर पालो ना मागीर फायर ब्रिगेडाक हें केलें, फोन केलो मागीर येयले. गंगानगर वाठारांत फाटल्या म्हयन्या सावन लोकांक लायटीचो बरोच त्रास जाता. लायटीची व्होल्टेज बरी चालता. ताका लागून शॉर्ट सर्किट जाला आसूं असोय घरकाराक दुबाव. लायटीचो म्हाका चड डावट आसा तेचो लायटीचो. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर विवेक प्रभू. आतां घेवया एक वेवसायीक विसव.